कोंकणी उलय लंडन फुलय एट आवाज रेडियो 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हांव मीना गॉयस गांवांत लोतोलींचे तुमचे मुखार घेवन आयला बाब मारियानो लुकास दिनीस पालोले काणकोण गोंय। हाणें बरयलेली आपली कवितेचे नाव नाताल पाय। कशे नादार बरून हांसत खेळत सारको मोडत हालत आनी बरोच धोलत सगळोच व्हड उर्बेन कशीन नाचत पळे नाताल पाय नेटान येता लोकत लोकत। सायबा भुरग्यांचो सांवार ताका पळोवन चिंचावार चॉकलेटी ताणें हाडल्यात भरून भुरग्यांक कुशाल केल्यात त्यो तांकां वांटून। नाताल पायक पळोवंक सोगोट ताकतिकेन आयले धांवून। भुरगें आवयक विचारी नाताल पायची खबर। आवयन सांगलें ताका एक बरी चीट बरोवन दवर। राती चीट बरोवन दवरली बळकावां भायर। सकाळीं उठ्ठोच जायत्यो देणग्यो गावल्यो सोंप्यार। वस्तू पळोवन भुरगीं नाचो कशे नादार। नाताल पायक मेळोवन सगळींच ती जाताली फुगार। वाड्या वाड्यांनी सगळो लोक बोल्लो चिकार। नातालां गायोना करून नाताल पाय गेलो मुखार। कांदार ताच्या मिठायेचो साक हुमकळटा सगल्यांक गोड मिठायो दिवन दादोशी कोत्ता। सोपुल्लीं भुरगीं ताच्या सांगाताक फोटो काडटात। जाणटी नेणटी ताच्या मोगान बेसांव घेतात। आयज नाताल पाय गांवां गांवांनी भोंवता सगल्यांक बाळूक जेजूचो निरोप पाठयता। वाठारां वाठारांनी आपलो मोग शिंपडायता। वर्सां वर्सां तो आपली नातालांक भेट दिता। देव बरें करूं। कोंकणी उलय लंडन फुलय तुमकां सगल्यांक मेरी क्रिसमस नातालांची हुनहुनीत परबी।